गोवा फाउंडेशनान डम पॉलिसी आड घाल्ली याचिका हायकोर्टान मारली भायर. धोरणाप्रमाण डम हँडल करपाक सरकाराक मेकळीक. मनोज आनी आपले मदीं ना कसलोच वाद. दोगांय मदीं ऑल इज वेल सांगता आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार. मनोज परब मात फोनच उबारना. सद्याक सायलन्स. सांगोळडा सेल्फ ॲक्सिडेंटात बारामती पुणेच्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण. राखणे वंटीचेर मोकली स्कूटर. शिफ्ट केल्ली डेल्टिन कॅसिनो असली तशी जाग्यार घालिना जाल्यार कॅसिनोक ऑपरेट करपाक दिवचे नात. ॲक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. मजगती इनफ इज इनफाची सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट. कायदो खुट्याळ्याक लावन पंचायतीन हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रकल्पाक दिली मान्यताय. सरपंच उपसरपंचाचेर करात कारवाय. कारापूर सरवणकरांनी पंचायत संचालकाची घेतली भेट. बाणावले एकल्याचेर खुनी हल्लो. एकल्याक अटक. मयड्या 5 जाणांक मारपेट. म्हापशा फास्ट फुडा भायर मारबडय. साळगांवा रोड रेज. म्यानमार शिमेवेल्यान आयिल्ल्या अतिरेक्यांनी मणिपुरात घरां पेटयली. फांतोडेर 4 केलो हल्लो. जीव वाटोवपा खातीर लोक पडले रानात. चंद्रनाथ हत्या प्रकरण. हल्लेखोरांनी 7 किलोमिटरा मेरेन फाटलाव करून मारल्यो गुळयो. आपणे ममताक हरयली म्हणून पियेक मारलो म्हणटा सुवेंदू अधिकारी. देशभर 6% देंवले गुन्यांव. एनसीआरबीचो अहवाल. 2024 एकूण 58.45 लाख गुन्यांव नोंद. बायलां आनी SC/ST विरोधातले गुन्यांवूय देंवले. चीनाच्या 2 आदल्या संरक्षण मंत्र्याक मृत्यूदंडाची ख्यास्त. भ्रष्टाचार प्रकरणात वेई फेंगे आनी ली शांगफू दोशी. पुराय मालमत्ता केली जप्त.